नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। भाजपाचो वासुदेव कोरगांवकार उत्तर गोय झेडपीचो नवो अध्यक्ष म्हणून जवळ निश्चित। बाबुशाच्या झेडपीचो अपक्ष श्रीमती मांद्रेकारांचो कोरगांवकाराक तेंको मेळपाची शक्यताय। दक्षिणेत नेलीचो झेडपी अध्यक्षपदा खातीर यत्न। मिकी म्हणटा जीव्हीपीक 2 वर्सां खातीर जाय अध्यक्षपद उरिल्लो काय बीजेपी मोगोचो। आयतारा नेली मेळटली अपक्षांक। खणींचे पर्यावरणीय दाखले सस्पेंड करपाचो आदेश फाटी घेवपी आदेश निमणे आयलो। 77 खणींचो ईसी दिल्यो परत। गोंयकारांनी मनयलो मोठे उमेदीन पाडवो। नव्या वर्साक येवकार दिवंक शारांनी फातोडेर प्रभात फेरी, घरांचेर गुडयो। नव्या वर्साची सगळ्यांक परबी। आणि आयतारा सकाळी बांबोळी बीचार स्विमॅथॉन सर्त। गोवा आउटबाउंड एडव्हेंचर्सान दवरल्या सर्त। 200 जाण सर्तीत वांटेकार जावपाची शक्यताय। 80,000 रुपयांचे एकूण इनाम। खबर विस्तारान। भाजपाचो वासुदेव कोरगांवकार उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष जातलो हे जवळ निश्चित जाला। 3 फावटी जिल्लो पंचायत वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ल्या कोरगांवकाराक मंत्री दयानंद मांद्रेकाराचो तेंको आसा। उत्तर गोंयांत भाजपानी मोगून 12 सुवातो जिखल्यो। कोरगांवकाराक बाबूश मोन्सेराताच्या झेडपीचोय तेंको आसा। जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाली आनी निकालय आयलो। आता उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष कोण आसतलो हाचेर सगळ्यांची नजर आसा। भाजपान उत्तर गोंया खातीर आपलो अध्यक्ष थारायला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण हणजूणचो जिल्लो पंचायत वांगडी वासुदेव कोरगांवकर उत्तर गोंयचो अध्यक्ष जातलो अशें सुत्रां सांगतात। कोरगांवकाराक पंचायत मंत्री दयानंद मांद्रेकाराचो तेंको आसा। उत्तरेन भाजपा मोगो युतीन 12 सुवातो जिखल्यो, जाल्यार 13 अपक्ष उमेदवार जिखून आयले। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान तेंको दिल्ले अपक्ष झेडपींचो भाजपान निवडिल्ल्या अध्यक्षाक तेंको आसतलो। तशेंच अपक्ष झेडपी श्रीमती मांद्रेकार भाजपा मोगोच्या अध्यक्षाक तेंको दितली हाची जबाबदारी मोगोन घेतल्या। श्रीमती मांद्रेकार मोगोची समर्थक। बाबूश मोन्सेराताचे झेडपी आनी अपक्ष श्रीमती मांद्रेकारान भाजपा मोगोच्या अध्यक्षाक तेंको दिल्यार भाजपा मोगो युतीचे 15 झेडपी जातले आनी सध्या आशिल्ले 13 अपक्ष झेडपींचो आंकडो 10 जातलो। सध्या नव्यान वेंचून आयिल्ले झेडपी आपले जैताचे उमेदीन आसात। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष कोण आसतलो ते फुडल्या सप्तकांत कळटले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। कोलवाची झेडपी वांगडी नेली रॉड्रिगीज परत एक फावट झेडपी अध्यक्ष जावं येता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आयतारा नेली अपक्षांक मेळटली। गोवा विकास पार्टीचो मुखेली मिकी पाशिको खंय अध्यक्षपद 2 वर्सां खातीर जीव्हीपीक दिवचें म्हूण मागतलो। उरिल्लो कार्यकाळ बीजेपी आनी मोगोक वांटून घेवचो अशें मिकीचें मत। जाल्यार बीजेपी दक्षिण गोंय झेडपीचो अध्यक्षपद तांचो दवरलेचो झेडपी उल्हास तुयेकाराक दिवपा खातीर यत्न करता। दक्षिण गोंयांत भाजपा मोगो गोविपा महायुतीचे 13 झेडपी वेंचून आयले। 12 अपक्ष जिखले। अपक्ष उमेदवारांनी महायुतीक बरोच घाम काडलो। दक्षिण गोंयांत जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष कोण आसतलो हे युती पक्षांनी अजून थारावंक ना। जीव्हीपीची कोलवाची झेडपी वांगडी नेली रॉड्रिगीज अध्यक्ष जावपाच्या रेशीन मुखार आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोविपाचो मुखेली मिकी पाशिको दक्षिण गोंयचे अध्यक्षपद 2 वर्सां खातीर मागतलो। 2 वर्सां खातीर दक्षिण गोंयचे झेडपी अध्यक्षपद दिल्यारूच मिकी भाजपा मोगो महायुतीक तेंको दितलो म्हूण सुत्रां सांगतात। आयतारा मिकीची भाजपाच्या फुडाऱ्या बरोबर बसका जातली। भाजपा ताची ही मागणी मान्य करतले म्हूण मिकीक विश्वास आसा। गोवा विकास पार्टीक नेली अध्यक्ष जाल्ली जाय। 4 फावटी झेडपी वांगडी म्हूण नेमून आयिल्ली नेली ह्या रेसीन सगळ्यान मुखार आसा। नेलीची आयतारा अपक्ष झेडपींकडेन बसका जातली। नेली अपक्षांकडेन तेंको मागतली। कुडतरीचो अपक्ष झेडपी क्लाफासियो डायसाक अध्यक्ष जावपाची इत्सा आसा, मात नेली अध्यक्ष जाल्यार तो फाटीं सरतलो। भाजपाक धवल्लेचो उल्हास तुयेकार अध्यक्ष जाल्लो जाय, पूण सगळ्यान पयलीं तांकां गोवा विकास पार्टीचो तेंको जाय। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी महेश घाडी। गोंयच्या खणींचे पर्यावरणीय दाखले स्थगीत करपाचो आदेश फाटीं घेवपी ऑर्डर निमणे आयली। 77 खणींच्यो ईसी सरकारान परत दिल्यात। मात राखीव वाठारांत पडपी 18 खणींचे पर्यावरणीय दाखले रद्द करतले।
22 लिजांक राना खात्याची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत इसी सस्पेन्शन फाटीं घेतले. खणी 20 मिलियन टनांची मर्यादा पाळटा हाची खात्री करची म्हणून आदेशांत राज्य सरकाराक सांगलां. गोंयच्या खणींचे पर्यावरणीय दाखले स्थगीत दवरपाचो आदेश फाटीं घेवपी केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाचो आदेश निमणे आयलो. आदेशा प्रमाण राखीव वाठारांत 12 लिजां येतात आनी 6 लिजांचो कांय भाग राखीव वाठारांत येता. ताका लागून ह्या 18 लिजांक पर्यावरणीय दाखले मेळचे नात. तातूंतले 11 लीज कांतीलाल कंपनीचे आनी 1 चौगुले कंपनीचे. 1 किलोमीटर बफर झोना विशीं दिल्ल्या आदेशान सुप्रीम कोर्टान बदल केल्यार 23 लिजांक पर्यावरणीय दाखले दिवपाचेर विचार जातलो. 22 लिजांक राना खात्याची मान्यताय घेवंक सांगल्या. ते उपरांत तांकां पर्यावरणीय दाखले मेळटले. 72 लिजांच्या पर्यावरणीय दाखल्याचे सस्पेन्शन फाटीं घेवपाचे केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान थारायला. गोंयच्या खणींचेर वर्साक 20 मिलियन टनांचे मीन काडपाची मर्यादा घाल्या. ताचेर नदर दवरपाक यंत्रणा उबारची म्हूण केंद्रान राज्य सरकाराक सांगला. मान्य जाल्ल्या मायनीच्या आराखड्यान आनी पर्यावरणीय दाखल्यान नमूद केले बगर डंपांची मायनिंग करपाक मेळची ना अशें ह्या आदेशान म्हणलां. मिनेरांनी वेगवेगळे प्रकारचे नेम मोडल्यात अशें EACचो रिपोर्ट म्हणटा. ताचेर अभ्यास करचो आनी कारवाय करची म्हूण केंद्रान वन्यजीव विभाग, राना विभाग आनी राज्य सरकाराक सांगला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेवया एक विराम.